संगत जमल्या बापा तुझे समोर आठवच्या कुका धावणार सोम चिये अंकार कृपेन केलाय सरकार पोवे स्नानान तुझे भुरगीं जाल्या पोवे आत्म्याच्या देण्यान भरल्या पोवे सभेचे सांदे जाल्या पोवे जावच्या तुझे लागीं सरल्या संगत जमल्या बापा तुझे संगत आठवच्या कुका धावणार सो जिने अंकार कृपेन केलाय सरकार मोगाच्या भोवनान भयणीनो आज आमी फेंतेकोस्ताची देवाजीक परब संभ्रमता ह्या परबेच्या मिसाक तुमकां सुमेस्तांक स्वागत करता ह्या आयच्या मिसाची ते सावंशी आसात विजय रेनिश डिसोजा तांच्या खाजाराच्या वार्षिक दिसा जेजू बाळकाक अर्घ दितात मारिया फेर्नांडीस तिच्या जल्म दिसा जेजू बाळकाक अर्घ दितात आनी कुटुंबाची हे मीस दितात जॅक्सन डिकॉस्टा ताच्या जन्म दिसा कुटुंबाचे सांदे हे मीस दितात देवदीन पीटर रॉड्रिगस हाच्या आत्म्याक मागतात फेल्सिफायस आनी कुटाम तशेंच देवादीन फ्रांसिस डिसोजा हाच्या मरणाच्या वार्षिक दिसा ग्लॅडिस डिसोजा आनी ताचें कुटाम हे मिसाचें बलिदान भेटयतात ह्या तेसाव बराबर आमची तेसावां सुमेक भेटोवया आमच्या लागीं मागण्यो विचारल्या सुमेस्ताचो उगडास काडया तांचे पासून मागया पवित्र आत्मो आमचे वयर देवो आनी आमच्या गांवांत आयिल्लें हें कर्ग पयस करूं आनी आमकां सगळ्यांक सवस्थायेन शांतेन समाधानेन जियोंक तो फावो करून दी म्हणून आयच्या मिसा वेळार प्रत्येक जण आमी मागया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन आमच्या सुमी जेजू क्रिस्ताची कृपा देव बापाचो मोग पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं म्हज्या भोवमोगाळ भावानो आनी भयणीनो फेंतेकोस्ताची दाबाजीक परब आज आमी संभ्रमून आसा पवित्र आत्मो हांव कार्मरीचेर आनी आपोस्तलांचेर उज्यांच्या जिब्बा मुखांत्र देवन आयिल्लो तें घडीत आज आमी नियाळटा पवित्र आत्मो बिवकुरी आपोस्तलांक सक्तीवंत करता आपणाची सुवार्ता परगट करूंक तांकां धाडटा तोच पवित्र आत्मो आमकां आमच्या बावतिस्मान आनी तशेंच तिरावणेच्या सक्रामेंतान मेळ्ळा तर ताची सकत वापरून सुम्याच्या सुवार्तेचे बळादीक साक्षी जावंक तो सुमी आमकां सुमेस्तांक फावो करूं दी म्हणून आयच्या मिसाळार आमी मागया जायते फावटी आमी आमच्या बोवाटान शेळेवन आमचो बोवाट हेरांक परगट करिनासतना आळसेन आमी आमची देणी सुम्याची कृपा होगडायिल्ली आसा सर आमची फातकां उगडास काडया सुमेतान बोगसाणें मागया नितळ काळजान नितळ मनान हें पवित्र मिसाचें बलिदान भेटोवंक आमकांच आमी आयतीक करया सर आमच्या पातकांचें बोगसाणें मागून सांगात आमी म्हणया हांव पातकी सर पुतदा देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्यांत हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोवड अपराध ह्या पासून बेगिवस्तान संकार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता सर पुदवेदार देव आमची काकुळट करूं आमची सर पातकां बुकसून आमकां सासनाच्या सुखाक वन पावो आमेन सोमिया
महिमा देवा, महिमा देवा, महिमा देवा, उत्सर्गी आणि शांती ताच्या येसा संसारी. सर्वेस्परा देवा, सर्वांच्या राया, सर्वोद्वेदा देवा बापा, आम्ही तुका नमस्कार करता, आम्ही तुका दिनवासता, तुझ्या तो वैभवा पासून आम्ही तुका वाकणता. सौम्य जेसू ख्रिस्ता, बापाच्या एकल्या हस्पुता, सौम्य देवा, देवाचे शेळी, तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकूत कर. तू बापाच्या उजव्याक बसलाय, आमचे मागणे मानून घे. कित्याक पवित्रज्ञा सांगाती देवा बापाचे महिमे. जेसू ख्रिस्ता, एकलोच तू पवित्र, एकलोच तू ईश्वर, एकलोच तू परमेश्वर. आमेन, आमेन, प्रार्थुया. देवा आमच्या सर्पोद्विदारा बापा, आजच्या दिसाच्या दाबाजीक संभ्रमा वरवीं सर देसा आनी लोकांमध्ये विस्तारलेले चेपरचेक तूं पवित्र करताय. युगांक पृथ्वीचेर पवित्रत्म्याची सुबाम धेणी तूं वत, आनी जें काम शुभ वर्तमानाचे परगटणेचे सुरवेक तुवें अजापांनी घडून हाडलें, त्यांचं दयाळपणी आमच्या काळार पवित्रत्म्यान भरलेल्या भावार्थ्या उद्देशी फुडें व्हर म्हूण आमी मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेसू क्रिस्ता वरवीं तो कोरदेव तुजे सुवें पवित्रत्म्याचे एकवटांची येता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना. आमेन. दमदुताची कृत्या पुस्तकांतलें वाचप. पेंतेकोस्ताचो परबेचो दीस आयलो आसता ते सोमेस्त एक सुवातेर सांगाता मेळून आसले. तेदवा एकाच सणे कठीण जड वारें आयले बरी मळबारतावन एक आवाज आयलो आनी ते बसून आसले त्या घरांत भरलो. तवळ तांकां दिसल्यो उज्या सारको जिबो. त्यो विंगड विंगड जावन तांचे मदल्या हरेकल्याचेर वसून रावल्यो. ते सोमेस्त पवित्र आत्म्यान भरले आनी त्या आत्म्यान तांकां दिल्ले वाचा सक्ते प्रमाणे परकी भासांनी ते उलोवंक लागले. संवसारांतल्या हरेक गांवचे भक्तिवंत जुदेव त्या वेळार जेरुसलेमाक आयिल्ले थंय आसले. हो आवाज आयकून लोकांचो व्हड एक जमो एकठांय जालो आनी तांणी उलयले हरेकल्यांक आपापले भाशेन आयकतले देखून लोक सकट तटक्क जालो. ते शर्मेले आनी विस्मीत जावन म्हणाले, पळया हे उलयतात ते सुमेस्त गलिलेकार न्हय. तर आमचे मदल्या हरेकल्यांक ते उलयता ते आमचे आमचे माय भशेन आयकता तें कशें? आमी हांगा आसांव पार्थियांतले, मेदियांतले, एलामांतले, मेसापोतामियांतले, जुदेयांतले आनी कप्पादोसियांतले, पोंतुसांतले आनी आसियांतले, फ्रिजियांतले आनी पंपिलियांतले, इजिप्तांतले आनी सिरेन भोंवतीच्या लिबियांतले आनी थोडे रोमातावन सयत आयिल्ले. जुदेव आनी जुदेव धर्माक
आयले वर्स मेळिल्ले क्रेतांतले आनी अरबिस्तानांतले सयत. तरी देवाच्या विचित्र कृत्या विशान ते सांगतात ते आमी आमचे माय भशेन आयकता. देवाचे उतार हे. देवाचे व्हड उपकार. तुझ्या आत्म्या सर्वेस्परा आणि संसाराचे रूप तू नवे कर. आत्म्या मुझ्या सर्वेस्परा नावा सर्वेस्परा मुझ्या देवा कितलो तू वरतो कितली विविध तुझी कृत्या सर्वेस्परा पृथ्वी सगळी तुझ्या रसनानी भरल्या. तर तुझ्या आत्म्या सर्वेस्परा आणि संसाराचे रूप तू नवे कर. तू तुझी तोंडली पैताना रसना गबारता तू प्राण मातकर ती मरून परत्या धुळी वेता. पूण तू श्वास दिसी जाल्यार ती परत रोसून येता. अशी प्रितुमेचे रूप तू नवे करता. तर तुझ्या आत्म्या सर्वेस्परा आणि संसाराचे रूप तू नवे कर. सर्वेस्परा सौ महिमा ससनाच्या ससना आपल्या कृत्यांनी सौ ताकान मुझी चिन्ना ताका मानवो वै सर्वेस्परा ते आसा मुजो संतो. तर तुझ्या आत्म्या सर्वेस्परा आणि संसाराचे रूप तू नवे कर. तर तुझ्या आत्म्या सर्वेस्परा आणि संसाराचे रूप तू नवे कर. सांव पावलून कोरीन घरांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतले वाचप. भावा भयणीनो, पवित्रत्म्याच्या प्रभावा विणें कोणी मनीस जेजूस सोमी म्हूण सांगूंकी सकना. आत्मीक देणे विविध पूण एकच आत्मो ती दिता. सेवाय वेगवेगळ्या तराची आसा पूण एकच सोम्याची आमी सेवा करता. कामाय वेगवेगळ्या तरांची आसात पूण सोमेस्ता थंय स कामां जारी करता तो देव एकलोच. हरेकल्या थंय दिसून येतात ती पवित्रत्म्याचे देणे सोमेस्तांच्या आदाया पासून म्हूण दिल्यात. कूड एक जाल्यारी सांदे जायते आसात आनी कुडीचे ते 6 सांदे जायते जाल्यारी एकच कूड जातात. तेच परी क्रिस्ता थंय घडता आनी आमी सोमेस्तांनी जुदेवांनी आनी हेर जातींच्यांनी स्वतंत्र जाणांनी आनी गुलामांनी एक कूड जावचे खातीर एकच आत्म्या थंय पय स्नान घेतलात आनी एकच आत्मो आमकां सोमेस्तांक पिवनचो दिला. देवाचे उतर हे. देवाचे व्हड उपकार.
Puvitratmia Yedevo Ani Fangai Saginta Uswana Che Tucheke Yeto Bapa Dublancha Yeto Tata Denyancha Yeto Divya Karsacha Buzvandara Boborya Agmyan Dulok Tumsarya Svadikarya Visheva Vishevtova Ortelya Savli Votam Sutelya Busvankari Rartelya Yevusvada Sarsampo Bore Atme Paripon Tuka Pate Telyanche Namun Shantai Kaile Ille Vaitat Podalatle Nasля Tuso Tirada Tutu Sakad Medle Isai Sakad Sukule Tavai Sakad Gayale Bagai Sakad Garsale Sheikh Sakad Tansale Watek Poti Argele Labai Tuja Bhavatya Tuje Rashin Patilya Povitushi Satvini Labushe Gunanche Pum Laboyam Kamboremon Pavoy Sukha Sasnacha Povitratmia Devon ye Bolkarsa tuझ्या भावार्थ्यांची आणि पेटेतांतो उसो तुझ्या मोगासो Alleluia 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 सर्वेस्पर तुमचे सवे आसू तुमचे सोवे आसो जुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची सुवार्ता महिमा तुकाय सोम्या
जेजू पुनर्जीवन जालो त्या आयतारा सांजेर जुदेवांच्या बियान शीस दारान धांपून भितर एकठांय जावन आसले. तवळ जेजू तांचे मदेगात येवन रावलो आनी शांती तुमकां म्हणालो. इतले म्हणून ताणें तांकां आपले हात आनी आपले कडवळ दाखयले. सोम्याक देखतस ते शीस संतोषान भरले. परत्यान जेजून तांकां म्हळें, शांती तुमकां. जशें बापान म्हाका धाडला तशें हांव तुमकां धाडटां. अशें म्हणून ताणें तांचेर श्वास सोडलो आनी म्हळें, घेया पवित्र आत्म्याक. कोणाची पातकां तुमी भोगसितात ती भोगसतलीं, जांची पातकां तुमी भोगशिनात ती भोगसाशिनात. देवाचें उतर हें. वाखणी तुका क्रिस्ता. म्हज्या मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, पेंतेकोस्ताची दाबाजीक परब आमी समरमून आसा. 3 भावार्थाच्यो गजाली आज आमी नियाळन आसा. पयल्यान पयलें जेजूच्या शिसांक सेनेकलान जाल्लो पवित्र आत्म्याचो विशेष अनुभव. दुसऱ्यान ह्या साद्या व्यक्तींतावन त्याच पवित्र आत्म्याच्या बळान घडोवन आयिल्ली ती पवित्र सभा. आज तिचो जन्मदीस आमी आचरण करता. तिसऱ्यान जेजून हे पवित्र सभेक दिल्लें ते सगळ्या संवसाराक वचून सुवार्ता प्रगट करूंक सांगिल्लें मिसांव. ते मिसांव आराम जाल्लो हो विशेष दीस. एका उतरान आज पवित्र आत्म्याचो दीस. देखून भावनो भयणीनो, आयचे शिकवणेंत ह्या त्रिंदादीच्या तिसऱ्या जाणा विशांत इल्लें चडीत जाणां जावंक आमी प्रयत्न करया. एक दुसरें अशें आसा, बापाक आमी जाणा, पुताक आमी जाणा, पूण त्रिंदादीच्या तिसऱ्या जाणा विशांत पवित्र आत्म्या विशांत आमी नेणा. म्हळ्यार पवित्र आत्म्या विशीं आमकां उणी जाणवाय आसा. त्रिंदादी पैकी इल्लो निर्लक्षेक वळख जाल्लो जण म्हळ्यार तो पवित्र आत्मो. तसोच म्हणलो एक सक्रामेंत आसा, तो तिरावणेचो सक्रामेंत. ह्या सक्रामेंता विशांत आमकां इल्ली उणी माहेत आसा म्हळ्यार चूक जावची ना. तो सक्रामेंत आमी बावतिस्म, कुमगार या खाजर संभ्रमले बरी आमी गद्दळ्यान तो संभ्रमिना. एकलो बरयणार असो म्हणटा, आमची आध्यात्मिकता, आमची देवस्तुती क्रिस्ती केंद्रीत जायची, पूण क्रिस्ती एकल्याचीच जावं नजो. We should be Christocentric, but we should not be Christomonists. तशें म्हळ्यार क्रिस्त मात पुरो, क्रिस्ताक समजल्यार मात्र त्रिंदादीच्या हेरां जाणांक समजले बरी हो एक वाद सारको वाद न्हय. तो एक चूक वाद. ह्या चूक चिंता. क्रिस्ताक जर आमी सारकें समजचे तर आमी देवा बापा विशांत तशेंच पवित्र आत्म्या विशांत जाणा जायचे. कितले आमी तांकां चडीत समजता तवळ आमकां ताचो मोग करूंक सलीस जाता. दाखल्याक पळया, आमी मोग करतल्या मनशा विशांत आमी चडीत जाणा जावंक आशेता मात न्हय, पुर्ते जाणा जावंक आमी आशेता. आज पवित्र आत्म्याचें फेस्त जाल्ल्यान ताचे विशांत चडीत थोडी जाणवाय आपणावंक आमी प्रयत्न करया. कित्याक आमी पवित्र आत्म्याक जाणा जायचे? पवित्र आत्म्याक आमी जाणा जायचे कित्याक म्हळ्यार पवित्र आत्मो एका लेकान आमच्या हाताक लागींच मेळचो, या आमच्या लागींच आसचो त्रिंदादीचो तिसरो जण. ह्या पवित्र आत्म्याक एक जबाबदारी दिल्ली आसा. ताणें आमकां क्रिस्ता सारकीं करूंक आसा. हे पवित्र आत्म्याचें काम आमकां क्रिस्ता बरी करचें. बऱ्या समारिया घराच्या त्या वपारेंत त्या समारिया घरान घायल्ल्या त्या वाटसुऱ्याक कोणा अधीन केलें? चत्राच्या मालाका अधीन ताका केलें. तो चत्राचो मालाक दुसरो कोणी न्हय, तोच तो पवित्र आत्मो म्हूण ता ओरिजिन म्हणलो एक व्हडलो बरयणार. जेजून दुसरे पोटी येवच्या म्हणसर ही ताची घायल्ली वाटसुरी पवित्र सभा पवित्र आत्म्याच्या अधीन दिल्या. तितले मात न्हय, पवित्र आत्मो बापा आनी पुता मदलो तो मोगाचो संबंद आमकां कळीत करता. तांच्या मोगाची गुंडाय आमकां चाखोवंक दिता. तांच्या लागीं कशें मागचें म्हणून आमकां कळीत ना.
आमी कशें मागचें म्हणून पवित्र आत्मो आमकां शिकयता. सांपावलून सांगले बरी केदाळा आमची बगणां उतरावंक आमी चलवता त्या वेळा पवित्र मनस उतरांनी उच्चारूंक जायना तें आमचे तर्फेन हास्कार हुस्कारांनी विनंती करता. पवित्र आत्मो जेजून आमकां शिकयली सदां सुडाळ रितीन समजाशें करता. तो आमकां आमच्या कश्टांची कोडू काल्स पिवंक मजत दिता. तो आमचे तर्फेन वकालत करता. देवाची खरी बरी सुटसुडीत भुरगीं आनी जेजूची गुणेस्त भाव आनी भयणी कशी जावची म्हणून तो शिकयता. जेजूचो सांगात आमी सदांच भोगूंक तो आमकां सहकार दिता, तो आमकां फावो करता. पावून भयणीनो, पवित्र आत्मो म्हळ्यार कोण? आमी जाणाव पवित्र आत्मो म्हळ्यार त्रिंदादीचो तिसरो जण. वय तो एक जण, तो एक सकत न्हय. पण ह्या सत्ते कडेन ह्या संते कडेन आमी सळावळ दवरिना, संबंध दवरिना, इश्टागत करना. पूण पवित्र आत्मो आमच्या लागीं संबंधांत सळावळेंत इश्टागतेंची येवंक आशेता. नावार्दीक प्रसंगदार आनी बरयणार फुलटन जे शीन अशें म्हणटा, देव बाप परिपूर्ण मोगान आपल्या पुताक देखता आनी पूत बापाय वयल्या परिपूर्ण अभिमानान आपल्या बापाक देखता. ते दोगी एकामेका पळोवन व्हडे तृप्तेन एक नीळ श्वास सोडटात. एक व्हड नीळ म्हणलो एक श्वास सोडटात आनी तो श्वासच पवित्र आत्मो. बापान आनी पुतान आपणा मदें वांटून घेवनचो तो परिपूर्ण मोगूच पवित्र आत्मो. देवान आमचो इतलो मोग केलो की ताणें ताच्या एकल्याच पुताक ह्या संवसारी धाडलो आनी ताचो एकलोच पूत गेलो. तो गेलो कितून पर्यंत? आमचे अस्कतकायेन, आमच्या दुर्बळकायेन, आमच्या मरणान आनी एका उतरान आमी सांगचे तर आमच्या दळदीरपणान, आमच्या गती फास्ट स्थितींत तो गेलो. ताच्या की वर्तें दळदीरपण नातले भावन आनी भयणीनो, थंयसर तो पावलो. कित्याक तो इतल्याय पयस गेलो? गती फास्ट जाल्ल्या आमकां सोदून हाडून. देखून आमी कितले पयस गेल्यारय आमी वेता जेजूचे वेंगेन. बापातावन तो इतले पयस गेल्यारय ताचो आनी बापाचो तो एकवट तुटोवंक जावंक ना. कित्याक पवित्र आत्मो जावन आसलो त्या एकवटाचो गांज. पवित्र आत्म्यान तो गांज सोडूंक ना. आतां तोच जैतेवन जाल्लो जेजू आपणे सोडयल्ले नितळदीर मळ केल्ले पवित्र सभेक परतून बापाचे वेंगेन व्हरता आनी ह्या वेळार तांकां कोण सांगात दवरता? तोच तो पवित्र आत्मो. देखून ह्या सौगामध्ये म्हणजे त्रिंदादीमध्ये आणि आमच्या मध्ये एक विशिष्ट संबंध आसा, एक विशिष्ट सांगातपण आसा. आमी बापाचे नावे काडटा आसतना हेंच उचारता. कपालार आमी हात लायत आसतना सगळे स्रश्टेचे मस्तक जावन आसल्या, सर बरेपणाचे उगम जावन आसल्या त्या देव बापाचो उगडास आमी काडटा. आनी थंय हांव बापाचे आनी पुताचे म्हणून आमी म्हणटा. आनी हो पूत जो आपल्या समाजपणाक लबदून रावनासतना सकला देवलो, आमचे गतीन तो जियेलो, ताचो आमी उगडास काडटा. आनी बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे म्हणटा आमी. पवित्र आत्मो जो सगळ्या संवसाराक बापाचे आनी पुताचे वेंगेन एकठांवचो. देखून भावन भयणीनो, आमी कुर्साची कुरू काडटा आसतना सवयेच्या बळान ती काडची नाका, पूण असलो एक निगूढ संबंध नियाळून, हो अर्थ नियाळून आमी हो कुर्साचो गुर्त काडया. फुडें हो पवित्र आत्मो आमकां कसो मेळटा? तो एक देवाचे विशेष देणे जाल्यार हे देणे आमी कशें आपणावचें? आमकां बोवाट्यांक पवित्र आत्मो सर सक्रामेंतांनी मेळटा म्हणून शिकयलां. पूण तांतल्या तांतूं पवित्र स्नानांत आनी क्रिस्मांत हो पवित्र आत्मो आमकां मेळटा. पवित्र स्नानांत हो पवित्र आत्मो आमकां देवाचें भुरगीं करता. आमी नव्या जिविताक जल्मता. त्या दीस पवित्र आत्मो क्रिस्ताचे शाळेंत आमकां दाखल करता. परतून सांगता, त्या दीस पवित्र आत्मो आमकां क्रिस्ताच्या इस्कॉलान, क्रिस्ताच्या शाळेंत आमकां दाखल करता. इस्कॉलाक दाखल केल्ल्या परा आमी जाणटे जायना, आमी ग्रॅज्युएट जायना.
त्या दिसा उपरांत हर एक दीस आमी इस्कॉलाक वचोंक आसा, होमवर्क करूंक आसा, परीक्षेंत आमी उत्तीर्ण जावंक आसा. फुडें तिरावणेच्या सक्रमेंतान पवित्र आत्मो विशेष तरान आमकां देवाच्या मोगान आनी आमच्या मिसामान किरायता. हे दोन सक्रमेंत कित्याक एकच पावनांगी अशें म्हणून विचारचें आसा. बरें, आमी थोडे फावटी कॉफयेक घाल्ली ती साकर किरायता. जर ती आमी किरयना ती तशीच पोंदा तटस्थ उरता. किरल्यार मात्र सगळी कॉफी गोड जाता. तशेंच मोगाचें न्हू, देवाची कृपा आमी किरोवनूच आसचे. ती देवाची कृपा आमकां पवित्र स्नानान मेळ्ळ्या आनी तिरावणेच्या सक्रमेंतान आमी ती किरावनूच आसता. ती उपयोग करीचे. हे दिशेन सांत पावल तिमोथीक बरोवन अशें म्हणटा, तुजेर हात दवरतना तुका मेळिल्लें तें देण्यांचें केंड फुंकून पेटोवन जळटें दवर. तुजेर हात दवरतना तुका मेळिल्लें तें देण्यांचें केंड फुंकून पेटोवन जळटें दवर. देखून आमी क्रिसमसचो सक्रमेंत घेत आसतना पवित्र स्नानान मेळिल्ली ती कृपा किरायता. भावांनो आनी भयणींनो, पवित्र आत्म्याच्या येण्याची दाबाजीक परब आमी आज संभ्रमून आसा. पवित्र आत्म्या विशीं इल्लें चडीत जाणां जावंक प्रयत्न करून आसा. तर हे शिकवणेचो सारांश जावन कितें आमी मतीन दवरया, कितें आमी घरा व्हरया. बरें, तुमी घराच आसात, पूण घरा आसून ह्या पवित्र आत्म्या विशयान जाणां जाल्लीं आमी कितें आमच्या जिणेंत कार्यागत करया. पयल्यान पयलें पवित्र आत्म्याची कृपा दुडवान आपणावंक जायना भावांनो आनी भयणींनो, वा ती हेरांच्या सांतीपणाच्या जिवितांत आमची करूंक जायना, आमकां प्राप्त जायना. अपोस्तलांची कृत्या ग्रंथांत या अपोस्तलांची कृत्या या पुस्तकांत 8व्या अध्यायांत अशें घडीत आसा. थंयसर एकलो जादूगार सिमांव अपोस्तलांक पयशे दिवन म्हाकाय ती पवित्र आत्म्याक लाभोवची विद्या शिकया, म्हाकाय ती पवित्र आत्म्याक लाभोवची ह्या हेरांक दिवची विद्या शिकया म्हणून अपोस्तला लागीं विचारता. तोळ अपोस्तल ह्या जादूगार सिमांव कशें म्हणटात की देवाचें देणें कितें दुडवान मोलाक घेवंक तूं चिंताय, देवाचें देणें कितें दुडवान तूं मोलाक घेवंक चिंताय म्हणून ताका बेस्टायता, ताका तिदविता. देखून पवित्र आत्म्याचें देणें पयशे दिवन वा हेरांच्या भक्तेच्या जिविताद्वारे आमकां तें मेळना. पयशे दिवंक तें घेवंक जायना. त्या देण्या पासून आमी सदांच मागचे, आमी पवित्र आत्म्या कडेन मागचे. पवित्रिंदात पयस ना भावांनो भयणींनो, ती आमचे भितर आसा. एकलो बरयणार अशें म्हणटा, आमी मागणें करता आसतना बाप आनी पूत म्हजे विशयांत कितें उलयतात तें पवित्र आत्मा आमकां सांगता. बाप आनी पूत म्हजे विशयांत कितें उलयतात ते पवित्र आत्मो आमकां आमच्या मागण्यांत सांगता. खरें मागणें आमची स्वसमजणी चडयता आनी खरी स्वसमजणी आमकां चड आनी चड मागणें करूंक आपयता. दुसऱ्यान आयच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकल्लो तो जेजूच्या शिसांक जाल्लो पवित्र आत्म्याचो अनुभव बौतिस्माच्या आनी तिरावणेच्या सक्रमेंतांत आमकांय दिला म्हणून आयचें दुसरें वाचप आमकां सांगता. पयल्या परतून सांगता, आयच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकल्लो तो जेजूच्या शिसांक जाल्लो पवित्र आत्म्याचो अनुभव बौतिस्माच्या आनी तिरावणेच्या सक्रमेंतांत आमकां दिला म्हणून आयचें दुसरें वाचप आमकां कळीत करता. हो पवित्र आत्मो आमकांय दिला, आमच्या स्वफायद्याक न्हय, बगार आमच्या समुदायाच्या बरेपणाक लागून. आमी एकूट जावचे पासत. विविधतेंत आमची एकता, विविधतेंत आमची एकता म्हळ्यार कोणून सांगा व्हड या कीळ म्हणून ना. विविध देणी पवित्र आत्म्यान आमकां दिल्यान, ही विविध देणी देवान आमकां दिल्ली खास देवान. विविध तरांची सेवा आमी करता, तरी ती सेवा करता कोणा खातीर? एकाच देवा खातीर. देखून आमी क्रिस्ता थंय एकवटीत उरचे. केदाळ आमी क्रिस्ता थंय एकवटीत उरता ते दाळा पवित्र आत्मो आमचे थंय विशेष कामां करूंक शकता. पूण केदाळ आमी एकवटीत उरना त्या वेळार भावांनो आनी भयणींनो, देंवचार येवन आमकां दुस्पाटायता आनी थंयसर सोम्याचें राज खंडीत वाडना. तिसऱ्या, आज आमी उडास दवरया. पवित्र स्नानाच्या सक्रमेंतांत सोम्यान आमकां पवित्र आत्म्याची मंदिरां केल्यान पवित्र आत्मो आमचे थंय वस्ती करता.
पवित्रत्म्यान ताची मोर आमचेर मारल्या आनी आमी शाश्वीत तरान क्रिस्ताची जावन आसा. ताणें आमकां जाणवाय, गिन्यान, बूद, गटाय, समजणी, भक्त, देवबिरांत असली 7 देणी आमकां फावो केल्यात. आनी ह्या देणयांचो फळ जावन आमचे थंय माया मोग, संतोष, समाधान, सोंसणीकाय, दयाळाय, बरेपण, उदारपण, सादेपण, माणसुगी, निस्कळपण आनी मीत ही 12 फळां आमचे थंय दिसून येचे. तवळ मात्र आमी पवित्रत्म्याचे जिवी मंदिरांत जाता. तवळ मात्र आमी पृथ्वेचे मीठ आनी संवसाराचो उजवाड पिठांतले कमीर जाता. सोम्याच्या सुवार्तेचे धैर्यादीक परगटणार जाता. तर आज भावनो निवडीनो आमी त्याच पवित्रत्म्या लागीं ही सगळी आत्मीक ग्रेस्तकाय आमकां तो दिवनी म्हणून मागया. तुम्ही मागल्यार मात्र पुरो, कितलो चड पवित्रत्व तुमकां म्हजो बाप दिवचो ना म्हणून जेजून म्हळा. तर भवार्थान बरोवशान पवित्रत्व आमकां मेळों दी म्हणून आमी मागया. प्रत्येक जावन ह्या कश्टांच्या काळार सोम्याक विश्वासी रावोंक, भायल्यान न्हय तरी भितरल्यान आंतरीक रितीन सोम्याक सत्तान आनी स्पिरितान आराधन करची करी आराधकां आमी जावन दी म्हणून त्याच पवित्रत्म्या लागीं आमी मागया. ही कृपा ह्या येवकरिस्तांत आमकां भरपूर तरान मेळों दी. हेंच जावन दी आमच्या आयचे मागणे. आमेन. आमचो बोवाट परगट उचारया. सदमंता देवाक, सर्पदेदार बापाक, सगळ्यांनी पितुमेच्या रचणाराक आनी जेसू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्याक जो पवित्रत्म्यो गर्भेत संभवलो, आमकां मयतान सलवालो, पोंस पिलाताक ताणें कर्स सोंसले, ताका कुसार चडलो, तो मेलो आनी ताका आनीक पिलो, तो मेल्यांमध्ये देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्यांतलो परतून जिवंत जालो, सर्गाक चडलो, सर्पदेदार देवाच्या उजव्याक बसला, थंय तांची आनी मेल्यांची मनसुबे करून येतालो. सतमंता पवित्रत्म्या, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकतार, पातकांचे भोगसाणें, कुडीचें जिवंतपण, ससनाचें जिवीत. आमेन. भावनो आनी भयणीनो, सर्गात चडून गेल्लो जेजू बापाच्या उजव्याक बसला. थंय थावन ताणें ताच्या आत्म्याक मजतदाराक आमकां धाडला. ताणेंच आमकां बसयला. जें कितें आमी ताच्या नांवान मागता तें आमकां तो फावो करतलो म्हणून भवार्थान बरोवशान सर आमची मागणी, आमची तेसावां ताका आतां उचाल सांगया. तुमची जबाब. मोगाळ बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक. मोगाळ बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक. मोगाळा बापा, पळय सभेच्या हर एका सान्यांक तुज्या पवित्रत्म्याच्या बळान थीर कर. आमच्या गवळ्यांनी तशेंच सव लायकांनी सांगाता मेळोवन तुजे मिसावन जियोंक कृपा दी म्हूण मागता हांव. मोगाळ बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक. आमच्या स्वार्थ साणून देशाचे अभिवृद्धीक हाताक हात मेळोवन वावर दिवंक आमकां प्रेरण दी. शिकाप, समाज सेवा, भलायकी आनी हेर शेतांत बरी अभिवृद्धी आमकां लाभय म्हूण मागता हांव. मोगाळ बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक. आमच्या फिरगस कुटुंबांत माया मोग आनी एकवट आसा कर. सॅक्रिफीस आनी त्याग करच्या मुखांत आमचे कुटुंब बांदून हाडूंक आमकां आदार दी म्हूण मागता हांव. मोगाळ बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक. आमच्या कुटुंबांतल्या पिडेस्तांचेर तुजे आशिर्वाद घाल. तांची पिडा बेगीन सुगून कर. तांची जतन घेतल्या सव तांच्या माया मोगांचेर तुजो आशिर्वाद घाल म्हूण मागता हांव. मोगाळ बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक. समेस्त भुरग्यांक आनी जाणांक तुज्या पवित्रत्म्याच्या देण्यांनी बोर. तांणी तुका आनी समेस्त मनशांक मान दिवन सलाशे कर. अशें वायट संगतींचेर जैत व्हरूंक तांकां कृपा दी म्हूण मागता हांव. मोगाळ बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक. येवकरिस्ताच्या मेजा भोंवरी हजर जाल्ल्या आमी समेस्तांनी पवित्रत्म्याच्या बळान आमी आमच्या शेजाऱ्यां मदें साक्ष जावन जियोंक कृपा दी म्हूण मागता हांव. मोगाळ बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक. एकडी बोर मौन रावया. आमच्या खासगी गरजां खातीर आमी मागया.
त्याच वक्ता ह्या दिसांनी आमी जाणाव सगळ्या संवसारार कोवीड पिडा विस्तारून जायतो लोक मरून आसा, जायतो लोक कश्टून आसा, जायती पिडेस्त आस्पत्रेंत आसात, तांच्या बऱ्या भलायकी पासत आमी मागता आसतना हें कर्ग बेगीनच तुमी आमचे थांव निवारू, आमकां बरी भलायकी दिवं, आमच्या गांवांत संत समाधान सवस्काय आसो म्हणून एक घडीभर मौनपणी मागया. प्रतिबंध बापा ही आमची मागणी आनी जायती मागणी आमच्या काळजांत आसात ती तूं जाणाय. आमी मागलें चक्कड आमकां फोव कर, सदांच संतोसान माया मोगान एकवटान जियोंक तसो पवित्रत्व आमकां आदार दिवं दी म्हणून आमी मागता. त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सशी आमी आयल्या उंडो आनी वायनास भेटयता स्वीकार कती म्हूण परता आमकां तुका समर्पिता वावरांचो उंडो गोवासो तुझ्या कडेन तो बदलचो वळो मेस्तर कोसाचो कर आमकां तुज्या मोगाचो gur तुज्या सॅक्रिफिसाचो कर आमकां तुज्या मोगाचो तुझ्या सॅक्रिफिसाचो. भोवन बुडीनो म्हजे आनी तुमचे हेर बलिदान सरपदवेदार देव बापाक मानवलें जावं दी म्हणून मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी महिमेक आमच्या न्याक्या पवित्र सभेच्या आदवाक सर्वेस्पर मानून घेव. सर्वेस्पर आमच्या बापा, तुज्या पुतान सर मनशांच्या तारणा खातीर समर्पिल्लें बलिदान आमी पवित्रत्म्या वरवीं जेजूचे एक गुडार्थ कुडीचे सांदे तुका एकवटी भेटयता. संवसारांतल्या सगळ्या मनशांक ह्या तारणाची बरी खबर पावोवचे खातीर पवित्रत्म्या वरवीं आमची जीब सुटय आनी सगळे आमचें जिवीत क्रिस्ती भावार्थाची व्हडल्यान उचारलेली साक्ष जावं दी. हे आमी मागता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो, तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया, आमी ती सर्वेस्पराक उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनो आसुया. वैशामी करूं फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सरपदवेदारांनी सासनाच्या देवा, सर्व काळींनी सर्वंतय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनू वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. जांकां तुज्या पुता कडेन एकवटून तुज्या आपणायलेली भुरगीं जावच्याक तुवें दयाळपणी आपयली. तांचेर आयच्या दिसा तुवें पवित्रत्म्याक पाटयलोय आनी असो पास्काचो गुट संपूर्ण कायेक पावयलोय. आयच्या दिसा पवित्रत्म्यान सगळ्या परजांक एका खऱ्या देवाची वळख दिली आनी एकच बावाट उचारून मनशांच्या वेगवेगळ्या बाजांचो एकच नवो ताळो तुवें रचून हाडलोय. हे परी आयच्या दिसा तुजी पवित्र सभा जल्माक आयली. देखून आतां पास्काच्या संतोसाच्या नादार उल्हासता सगळो संसार
आनी सर्गींचे सगळे दळभार निरंतरी गायतात तुझे मुखार. Pověď, 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 darbara so serve sportu. Sergani samsar bola tujo, vaivawa. Unsagi tukachay, unsagi सर्वे स्पोराचे नावी येतात आकाशाय. उंचगी तुकाचय, उंचगी तुकाचय. बापा खरोच तूं पवित्र आनी सगळी तुजी रचना तुका वाकणटा. कित्याक तुजे थावन जेजू क्रिस्ताचो पुतो आमच्या सुमे वरवीं पवित्रत्म्याचे सक्तेन एक जीव आनी पवित्रपण उपजता. उदेती तावन आनी अस्तमते पर्यंत तुका एक निर्मळ बेटवणी करच्याक एक खाशा पर्जा तूं जमयत आसाय. देखून बापा खालतेपणी आमी हें मागणें करता. तुका बेटोवच्याक आमी हाडल्यान ती देणी त्याच पवित्रत्म्या वरवीं तुज्या पुतो आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत जावच्याक तूं पवित्र कर. ताचेच आज्ञा पाळून आमी हो संस्कार समरुमता. तो पराधीन जालो ते राती ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी ताणें म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पूची. तेच परी जेवण जाताच ताणें खाल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वसलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी ताणें म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रगताची खाल्स. नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकांनी बोगसाणें मेळच्याक तुमचे पसत आनी सुमेस्त मनुश्य पसत तें वरवतलें हें म्हज्या उडासाक करात. Vavartaso gut purgatoria. Jesu melo, Jesu जीवन झाला, Jesu नव्या येतलो. बापा आमचे सुडवणे पसत तुझ्या पुतान सोसलेल्या कष्ट मरणाचो, ताच्या अनंतभरीत पुनर्जीवनपणाचो आनी सर्गात चडण्याचो आमी भक्तीपण उडास काडटा. आनी हो आनी तो परत येतलो म्हणून ताची वाट आमी पळोवन आसा. देखून आमी उपकारी काळजान हें जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका आतां समर्पिता. जे बलयेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टगत जोडल्या, तीच बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता. तिचे तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताचे कुडीन आनी रक्तान पोसताय तांकां ताच्या पवित्रत्म्यान भर. आनी जेजू सवें एक कूड आनी एक आत्मो आमी जावंक निर्मी. तुका भेटयलेलें सासणीक दान तूं आमकां करूं आनी अशें देवाचे माये भोव भगेवन अवकार मरयेच्या, भगेवन जुजेचो पती, तुज्या भगेवन धर्मदुतांच्या आनी वैभवी रक्त साक्षांच्या आनी सुमेस्त भक्तां सांगाता तुमी विंचून काडलेल्यांच्या दायजान आमकां वांटो मेळो. तांचे विनवणेचो आदार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हणून आमकां आमी विश्वास दवरता. बापा हे बली वरवीं आमकां तुजी इश्टगत मेळ्ळी, तिचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण फावो कर म्हण आमी मागता. तुज्या चाकरा फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापाच्या, पीटर पॉल आमच्या गोळी बापाच्या सांगाता, पवित्र सभेच्या सुमेस्त गवळ्या आनी म्हणयाऱ्यां बराबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतलेले सगळे परजे सांगाती ह्या संवसारांत वाटचुरे तुजे पवित्र सभेक भावार्थांत आनी प्रितीमोगान तीर कर.
तुजे उजेप तूं एकठांय केल्ल्या ह्या कुटुंबाचे दयेन मागणी मानून घे. कणवळ्या बाप्पा, संवसारान शिंपडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजे थंय एकठांय. आमच्या मेल्ल्या भाऊ भयणींक आनी तुज्या इश्टगतीन सरिल्ल्या सुमेस्तांक मागीर पासन तुज्या राजान घे. थंय आमी तुजी महिमा बघून सासनाक दादोशी जातल्या म्हणलो बरो असो आमकां आसा. क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं ताचे उदेशी सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्रत्मेच्या एकपणान सर्पद्वेदाहार बापा, सर्वंदनांनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. आमच्या सुमी जेजू क्रिस्तान आमकां शिकयलें त्या पुरबायेचे मागणें सांगाता भक्तीपणान मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सगळ्याक जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता, तशें आमची पातकां मुगोस, आनी आमकां ताळ्यान पडोवन दिनाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस परस्पर वायटांतली विघ्नांतल्यान वरांतली पिडेशिडेंतली कधी दुखींतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान संतोष समाधान आमकां दी. सर्गींचें भागरे आमच्या सुरवणदारा जेजू क्रिस्ताचे दुसरे येणे बरोवशान उतरकतेलांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सरपातकांतली सुटय आनी सर्व आकंदांतली वाटाय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुम्या जेजू क्रिस्ता, तुमी तुज्या धर्मदुतांक म्हणी तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्ही सुम्या पुणच्या पवित्र सभेन तुजे वय दवरल्या खंड भवार्थाचेर बुरवोशेचेर आनी मोगाचेर दयाळ दीस घाल. तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी, सदांच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासना. आमेन. जीवन जेजूचें शांत समाधान सदां काल तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. माया मोगाचो गुर्तू जावन एकामेकाक शांती पटोवया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. सुमी जेजू क्रिस्ता जिवे देवाच्या पुता बापाच्या खुशे प्रमाणे पवित्र आत्म्याच्या सहकारांच्या मरणाने पुनर्जीवनपणा वरवीं संवसाराक तुवें नवें जिवीत दिलें. हे तुजे भोव पवित्र कुडी रक्ता वरवीं सगळे आमच्या खोटेपणांतली सर आमच्या वायटांतली आमकां निवार. सदांच तुज्यो आज्ञा पळोवंक आमकां आदार दी. तुजे सरशिलीं वेगळीं सरोंक आमकां केन्नाच निर्मू नाका. पळय म्हज्या मोगाचो न्हू हो जावन आसा जेजू क्रिस्त आमचो सुमी. ताचो मोगाचो आत्मो ताणें आज आमकां दिला आनी आमकां सक्तेवंत केल्यान ताच्या सुवार्तेची साक्षी जावच्याक. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती ह्या शेळीच्या जिवनाका पयलीं आमी सुमेस्तां सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फोवना, पूण तुज्या उतरणीच म्हाका भलायकी मेळटली. जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां ससनाच्या जिविताक सांबाळून. आत्मीक कुमगाराचें विधान. मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पाती येतां. हांव सर वस्तुप्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आश येता. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजें तें संपूर्ण एकवटीत जातां. जेजू, तुजें तावन केदींकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडी नाका. आमेन. Soba urta, Daya
सौम्या तुका अर्गां दिता उपकार तुजो बावुरता धन्य तुका लावाटा काळजा मोरान दिन वाजता शेतांतल्या फुलांत मनशांती सुकण्या ओरत्या मोगान पोसलाय सौम्या सौम्य प्रकृती प्रसंत्रळितारा सोबायेन म्हाका नेटयला सौम्या तुका अर्गां दिता उपकार तुजो बावुरता काळजा मोरान दिन वाजता प्रार्थुया बापा सगळ्या देण्यांच्या दातारा तुझ्या पवित्र सभेक सर्गींच्या देण्यांनी तूं भरताय तर तुवें दिल्या इतकी कृपा सांबाळ आनी आमी आतांच घेतिल्ल्या आत्मीक पोशणा वरवीं पवित्र दिसान दीस अदीक आमकां आपले अधीन घेवन आमच्या काळजांनी आपले मोगाचेर हात चलोवंक आनी सोडवणेचो फळ आमचे जिणेंत वाडोवंक हें आमी मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं तकली बगावन सुम्याचो आशिर्वाद आमी स्वीकार करया देव बाप उजवाडाचो दातार आयच्या दिसा ताणें जेजूच्या शिसांची मनां पवित्रत्मेच्या उजवाडान भरली तुमकांय तो आपलो आशिर्वाद दीव आनी पवित्रत्मेच्या देण्यांनी भरूं आमेन शिसांचेर जिबा रुपान दिश्टीक पडलेलो तो विचित्र उजो तुमच्या काळजांतले सर वायट घुस्मून उडोवं आनी ती आपल्या प्रकाशान परजळीत करूं आमेन एकच भवाट उच्चारून परगटूंक वेगवेगळ्यो मनशांच्यो भासो देवान एकठांय केल्यो त्याच भवाटान तो तुमकां तीर करूं आनी ज्या बापाक तुमी आतां बरवशान अत्रेकतात ताका रूप तुमी एक दीस भोगूंक पावो आमेन आनी सर पुदवेदार देवाचो बापाचो पुताचो आनी पवित्रत्म्याचो आशिर्वाद तुमचे देव आनी तुमचे सवे सदांच रावो आमेन वचुनियात क्रिस्तचे शांतीन तुमकां धाडटा हालेलुया हालेलुया देवाचे व्हड उपकार हालेलुया हालेलुया ये पवित्र रसनारा आंगे कुर्पेची भांडारा बोविकार सांगतो जीस रसना ये करम का तुझीस templa कंसै मोगामच्या काळजानी पेटय गुसवार सर्विश्वानी पोइस्कर कोडेची अस्कताय अज्ञाक आमच्या ती बळगटाय आनंद सरकार देवा बापा ताच्या जीवन जाल्ल्या पुताक आनंद तुका पवित्रज्ञा सदां सस्नाच्या सस्ना
मोगाळ पुता सोपे आमकां बरी आशिर्वाद दिव आमकां भगवन कुसाचे गुरवे निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दसमनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.